उक्ते मार्केटातली वीज घेवंक सरकार तयार. मुख्यमंत्री म्हणटा 1-2 दिसांनी घोषणा. बिलाचो भार उखलपाची उद्देगांची तयारी. सरकाराचो दृष्टिकोन खंय सारको ना. पेट्रोल गॅसे उपरांत दूदय तापलें. गोवा डेरीक दुधाचो रेट वाडयता 4 रुपयांनी. दरवाडीक सरकाराचो बावटो. वाडीव 2 रुपया वतले दुधकारांक, उरिल्ले 2 डेरीक. एक्टिविस्ट म्हणटा राना मंत्र्यान संवसारांतले बाकीच्या व्याघ्र वाठारांनी वचून लोकांची समृद्धी पळोवची. राना मंत्री म्हणटा फायल येवन दी. व्याघ्र वाठारांचे वेवस्थीत रजाव जाय. काँग्रेसींतल्यान गेल्ल्यांची घर वापसी. पक्ष सोडून गेल्ल्या काँग्रेसीच्या बऱ्या मागप्यांक परत हाडूंक 21 एप्रिल सावन गोंयभर 8 दीस गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा. पेडणेचे आयुष हॉस्पिटल जून मेरेन तयार. बाकीची कामांय रोखडीच चालीक. मुख्यमंत्र्यान घाली पेडणे पालिकेचे 9 कोटीचे नवे बिल्डिंग प्रकल्पाची बुनयाद. तेजपाल केशींत ट्रायल कोर्टाच्या निवाड्या आड गोंय सरकाराचे आव्हान याचिकेचेर निकाल हायकोर्टान दवरलो राखून. सरकार मागता लीव टू अपील. तेजपाल म्हणटा नाका. धारगळे दाडाची वाडी दोंगरार स्पोर्ट्स सिटीचे शिमेलागसार काजू आंब्याचे दोंगराक उजो. 2 लाख स्क्वेअर मेत्र जमनीवेली लागवड गोबोर. मुद्दाम कारस्थान. शेतकारांक दुबाव. कुडचड्यार उदकाच्या टँकराचो ॲक्सिडंट. ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान पडतलो टँकर. जखमी ड्रायव्हराक काकोडे हेल्थ सेंटरान केलो शिफ्ट. येता ते जून मेरेन शाळांक शिक्षक आनी बाकीचो सरकारी स्टाफ दिवपाचो सरकार यत्न करतलो. प्रक्रिया चल्ल्या म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. एफसी गोवा डेल्टिन ग्रुपाची CSR ॲक्टिव्हिटी खातीर मुख्यमंत्र्यान केली तुस्त. धारगळे दाडाचे वाडी सरकारी शाळेक मल्टीपर्पज हॉल. शिरोड्या बाजारात पॅसेंजर बसीचो लायटीच्या खांब्याक धपको. लायटीचो खांबो मोडलो. ॲक्सिडेंटात कितल्योशोच स्कूटरी डॅमेज. एकलो जखमी. PWD मंत्री निलेश काब्रालान केले पोंतेमळ कुडचड्यार गोवन मल्टी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेंटराचे उक्तावण. गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाच्या ह्या उपक्रमाक गोवा शिपयार्डाची फंडिंग. गोळ्या काणकोणा सापडली एके बायलेची कूड. काणकोण पोलीस करतात चौकशी. खुनाचो दुबाव. TCP बोर्डाचे निर्णय त्या वेळार लागू करचे. फायली टायमार क्लियर करूंक प्राधान्य दिया. मंत्री विश्वजिताचे निर्देश. 3 वर्सां वयर एके सुवातीर आशिल्ल्यांची ट्रान्सफर. क्रिप्टोकरन्सीचो आतंकवादा खातीर जाव येता वापर. अमेरिकेत IMFचे बसकेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाचे वक्तव्य. भारतात 30% क्रिप्टो टॅक्स, 1% TDS. कोविडाच्या केशींनी सोमारचे तुळेत मंगळारा थाकाय. नव्यो केशी देंवल्यो 2,500 वेल्यान 1200. मात आंकडो हजारा वयरूच. केंद्र सरकार राज्याक परत अलर्ट. रशिया ताब्यात घेतिल्ली युक्रेनी शारां सोडचे ना. थंय घेतले जनमत कॉल. युक्रेनाचे निर्लश्करीकरण करतले. अण्वस्त्रां वापरचे ना. रशियाचो विदेश मंत्री लाव्रोव उलयलो. महाराष्ट्रात नवनिर्माण सेना मायकाचेर करतली महाआरती. सरकारान अजानाचेर आपली भूमिका करची स्पष्ट. गुजरात हायकोर्टाचो सरकाराक निर्देश. युक्रेन रशिया गॅरात कोविड परत काडटा तकलीवर. शेअर मार्केटाचेर परिणाम. सेन्सेक्स 57,330 बंद. निफ्टी 17,227 बंद.
सहकार चळवळीक लागून आत्मनिर्भर भारत मोहिमेक मेळटली घटसाण म्हणटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.